माजाळीची मार्के पुनव कारवार तालुक्याच्या गोवा सीमेवेल्या पोळे या गावा लागून आशिल्ल्या माजाळी गावात मार्के पुनव ही या गावची खोड जात्रा। ही मार्के पुनव एक विशिष्ट पद्धतीन परंपरागत चलत येयल्या रूढीप्रमाणे धार्मिक पद्धतीन आचरण करतात। या जात्रेक कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्यांतल्यान भक्त देवा दर्शनाक येयले। या जात्रेक कुळावी चल्याक लग्ना पयली शेल म्हण दिवची पद्धत आसा। पुजारी या शेलगड्याक तेमगेल्या पोटाच्या चामडेक सुई तोपून धागो आरपार काढता अशी पद्धत आसा। तशेंच लग्ना पयली बायल चलेक आणि लग्न जावन येयल्या सवाशिणीक दिवज म्हण घेवची पद्धत आसा। दिवज म्हणल्यार 5 वाती पेटोवचे एक मातेचे आयदन ते बोडार घेवन वचून देवाक अर्पण करची पद्धत आसा। हे धार्मिक विधी करचे भक्त परगांवात जरी उरले तरी या जात्रेक आवर्जून हजर रावन हे कार्य करतात। माजाळीच्या दाळ देवळा कडेन हे कार्य करतात। हे धार्मिक कार्य पूर्ण जातपर्यंत पहिले श्रृंगार करून दवरिल्ले 2 भांड म्हणल्यार घाण्याच्या आकाराचे होड देवाले एक परंपरागत चलत येयले लाकडीचे दैवत। त्या दोन्ही भांडीक दोन्ही बाजूच्यान 2-2 दोरे बांधिले उरतात। त्या दोऱ्या धरून ते दोन्ही भांड ते दाळ देवळाकडच्यान देवते देवळापर्यंत फक्त अय्यय्यो यो भांडी यो, अय्यय्यो यो भांडी यो, अय्यय्यो यो भांडी यो, अय्यय्यो यो भांडी यो अशी गर्जना करत ओढ व्हरतात। थंय पूजा अर्चा आणि पारंपरिक धार्मिक विधी जाता। हे दोन्ही भांड परत देवते देवळाकडच्यान सांजेचे माजाळी सातेरी देवीच्या आवारात हाडतात आणि भांडीक जी फुलां घालून सजयली उरतात ती फुलां सगळे भक्त प्रसाद म्हणून व्हरतात। अशा या मार्के पुनवच्या जात्रेचे वैशिष्ट्य आता पळया। ही भांड जे आता सगळे घरवयेकडे यूज पेटतात, सगळे दिवस पेटल्यानंतर ती दाडाकडे येऊन घेऊन बसतात। दाडाकडे बसी कारण म्हणल्यार अशें आसा तो दाड देव थंय बशील आसा, सगळ्यान एकच पटी गेला आसा न्ही आमगेले सगळे जे कितें आसा पळय ताकद एकच पटी दाखोवची। सकाळी पहाटे आमगेले पूर्वज सांगताले हे आमगेले दिवस, ह्या दिवस दिले नंतर आमकां अगदी आनंद वाटता। त्या निमित्ती ह्या दिवस दिता आसतना पयले दिसाक 3 दिसाचे हे त्याग उरता। फर्स्ट दिसाक शिवराक, दुसरे दिसाक कंप्लीट जे शियाळ्याचेर तेमी रोवचे अशें फाटले लोक रोवताले। आतां हे कॉम्प्युटर आसा न्ही त्या निमित्ती तेमकां ती कितें कॉम्प्युटर नॉलेज तेमकां पराक देव खंयचो ना हांव खंयचो म्हण अशें त्या तरेन हे करतात। जाल्यार पहिले दिवसाक शिवराक, दुसरे दिवसाक एकदम पातळ वस्तू आणि तिसरे दिवसाक सकाळी पहाटे जिमी 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 जाता म्हणल्यार तेन्ना ती दिवजा ज्या ज्या घरवय असतात त्या त्या घरवय कडेन ती वृंदा तुळशी माता त्याचे सराउंडिंग तो म्हाली आसा तेका उजवाड दीप तो लायता। त्याच्या नंतर ती दिवजा उचलून जे जे कडेन दिवचकांनी आसात तेमगेल्या वयर माथ्याचेर तो दवरता। माथ्याचेर दवरले नंतर माथ्याचेर अगदी वयर कितें उरता आमगेले शक्ती, त्या शक्तीचेर ही दिवस दवरिल्ली उरता। दिवस पेटले नंतर अगदी लायनीत एका फाटल्यान एकटो रोबून घेवन ती दिवज येता आणि श्री
म्हटल्यार ह्या हेतूंतल्या ह्या बाउंड्रीत दार देव बसील आसा. ह्या देवाल्या चरणात सरबाउंडींग येवन सदा सुवागणी दिवचकांनी येवन बसील उरतात आणि तो एकदम आनंदी आनंद वाटता. फस्ट दिवस म्हणल्यार ही गरवय म्हणल्यार ही माजाळची गरवय श्री काशी पुरुष, त्याचे कडेन ब्राह्मण पुरुष, त्याचे कडेन ही वृंदा माता, तिंच्यान पेटले सरळ येता आणि श्री दार देवा कडेन वचून घेवन बसता. तेजे नंतर एका फाटल्यान एक घरवईचे जे जे देवचकांनी येतात आणि ते तेमगेले तेमकां पयले पुर्वजान तेमकां तो स्थान दिल्लें आसा त्या स्थानाचेर वयतात आणि ते बसतात. आज हे आनंदी आनंद वाढता. कित्येक काळापासून ही देवते देवी ज्या स्थानाचेर आशिल्ली जे गोवा आणि ह्या वाटे कर्नाटका मदी सीमेचेर ही बशिल्ली आसा. तुमगेर कसले ह्या जागृत देवी कडेन येवचे त्या चरणात रोग राई पिडा ही कसले तर मनात तर उरत तुमकां सांगून घेवचे उरत आणि तशेंच कुठले खंयच्या पद्दतीने करणी दोष केले उरत कसल्या प्रकारान केले उरत तो करणी दोष असं भूत जावचे म्हणून हे चरणात हाड दवरचें आणि सुख प्राप्त करचें. आणि ही दिवजा सांगला दिवजाचे म्हणल्यार म्हाका
सांगचे तात्पर्य जे कितें ही दिवजां आज तुवें दिली 364 दिवस देव तेगेले रिणां उरता. ह्या दिवस दिला पळय हे दिवस का न्ही 364 दिवस देव तेंगेल्या रिणांत उरता. हेका म्हणटात ही दिवजां. आनी दिवज कशी दितात? ह्या कुलात तूं जन्मा येयले ल्हान पोरसा 7 वर्सां 9 वर्सां 11 वर्सां हेतूच ते म्हणल्यार तेमगेले एक स्टेज उरता. व्होड 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 म्हणटात तेमकां. व्होड जाले नंतर लग्न करून दिवचें. ल्हान आसतना लग्न करूं जायना कुंवारिका म्हणटात. त्या हेतूंत कुंवारिका हेतूंत सांगचें म्हणल्यार तात्पर्य म्हणल्यार आमगेली ल्हान भुरगीं ह्या कुळांत जन्मा येवन तेगे नशिबात उरता कितें आपल्या दिवस दिवचे. ते शास्त्रोक्त वेदोक्त आनी पुराणोक्त ह्या तिनूय आदाराचेर ही दिवजां आज पेटिल्ली. ही दिवजां 18 ग्रामाची दिवजां आज एक स्थळाचेर येवन ज्या घरवयत पेट्टा 18 ग्रामाची घरवय म्हण सांगला. 18 ग्रामाचे दिवज येता म्हण सांगला. आनी 18 ग्रामाचे जे कोणी आसात ते शेल देणारे सुद्दां असतात. ल्हान ल्हान भुरगीं ल्हान आसतना शेल दितात. म्हणल्यार हे पळय आमगेली ही चामडी जरा जाड जाली की ती तोपला सुय तोपला जाल्यार दुखता. आनी ती त्या निमित्ती ल्हान आसतना भुरग्याक ते आमी शेल दितात. शेल दिवचे कारण मर्दानगी येवचे खातीर फाल्यां ते लग्न जावचे उरल्यार न्ही तो शेल दिले नंतर लग्न जावचो. जो पर्यंत ह्या कुळाचो जो जन्मा येयलो तेणी शेल दिन जाल्यार तो एक पातकात उरलो असो जाता. न चुकता खंय व्हरूं वर्ल्डात खंय व्हरूं खंयच्या हेतूंत व्हरूं जो हिंदुस्तानी म्हणल्यार जो ताका खंयच्या देवा कडेन मान दिवचो आसा तो शेल म्हणल्यार दिवचे उरल्यार व्हरूं दिवज म्हणल्यार दिवचे उरल्यार व्हरूं. आनी तशेंच सत्र म्हण एक उरता. सत्र म्हणल्यार एक सांगून घेतली सत्र ती ह्या देवा कडेन कोणी क्वचित उरता ते लाखो मे एक म्हणटा ताका. ती तेमगेले शक्तीनुसार भक्तीनुसार तेमी दिवं शकतात. आनी तशेंच म्हाका ही 2 भांडी बद्दल म्हणल्यार जे कितें आमगेल्या पुर्वजांनी सांगिल्लें सांगता. ही भांड जी येता आसतना म्हणल्यार जाल्यार घोव बायलो अशें म्हणजे आमगे जाणट्यान सांगिल्ली गोश्टी खरें कितें काय तें म्हाका कांय खबर ना. जे कितें त्या देवाकच खबर. पयलें भांड येता ते एकदम जोरात येता आनी दुसरें भांड येता हंत हंत तेगेलें दुख्ख कितें आसा पळय ते सगळे दुख्खात मगज जावन हळू येता. जे कितें सांगण्याची जी फुलां आसात ती फुलां भांडीचेर चडयतात आनी ती फुलां मदींच कोणीय मागून घेवची न्ही आनी मदींच त्या भांडीची ती फुलां तेमकां दिवची न्ही अशी एक देवाली प्रात आसा. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवय बापूय आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा.